विधिनियम पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर तुझो देव तुझ्यास बाबा मदलो मुझे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो. ताका तुम्ही आयकोंक जाय. तुवें होरेब पर्वताचेर जमातेच्या दिसा सर्वेस्परा तुझ्या देवाकडे विनंती केले म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकोंक वा ओड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलो. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, ती तुजे कडेन विचारतात तें सारकें. तुजे तसल्या एका प्रवाद्याक ताच्याच भावा मदलो हांव विंचतलो आनी ताच्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो. जे कितें हांव ताका फरमायता तें तो तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतराक कोणी पाळो दिनासतना रावात जाल्यार हांवूच ताचे कडचे लेख विचारतलो. पूण तो प्रवादी हांवें तांकां फरमायनातलो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवाच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचे उतार हें देवाचो ओडुपकार. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयक जाल्या. तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयक जाल्या. तुमची काळजां दारून करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमचे तारणाचे कडप जावन आसलेल्या वाकन्या अर्गां स्तुती करूं ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयक जाल्या. तुमची काळजां दारून करिनाका. येया सरपडोन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव आमी ताच्या सोरवाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हिंड. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयक जाल्या. तुमची काळजां दारून करिनाका. आज ताचो ताळो तुमकां आयक जाल्या. अरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां दारून करिनाका. थंय मेरीबान आनी मासां तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महात कार्यां देखल्यांनी म्हाका परखिलो आनी म्हजी परीक्षा केली. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयक जाल्या. तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्वेस्परा
सुताळो तुमकां आयक जाल्या तुमची काळजां दारून करी नाका. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी खंत हुस्क्या विने आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा. लग्न जायनासलेल्या दादल्याक सोमयाच्या संगतींचो हुस्को आसता. आपूण सोमयाक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतींचो हुस्को. आपले बायलेक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. अशें आपणा भितरच ताका दोन कुशींनी ओडलेले बरी भोगता. लग्न जायनासलेली स्त्री वा अंकवार चली सोमयाच्या संगती विशयान चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियोंक ती सोदता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतींचो हुस्को. आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता. हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. तुमकां दांबून दवरी जय म्हूण म्हजो इरादो न्हय. तुमी लायक तरान जिये जय, चल जय आनी अडकळी विने सोमयाची सेवा करी जय म्हणूच म्हजी आशा. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत ते कफेर्नावांत येवन पावले. साबत येतच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतलो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देंवसार लागलेलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बाब मारली, नजरेच्या जेजू, तूं आमच्या खोबरेक कितें आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जन. पूण जेजून ताका बेस्टावन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तोवळ तो देंवसार ताका पिसोवन व्हडल्या ताळ्यान किळस मारीत त्या मनशा तावन भायर आयलो. सोमेस्त विस्मेत जाले की ते एकामेकाक लागीं हे अशें विचारी लागले. ही एक नवीच शिकवण, अधिकारान भरलेली. देंवसाराक पर्यंत फरमायता आनी ते तांचे फरमाण मांडटात. तितल्यार गलिलियाच्या अख्ख्या प्रांत्यान ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हें. वाकनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बहिणी भावांनो, सद्या काळाचो हो चवथो आयतार, जेजूचो अधिकार. ही कसली शिकवण अधिकारान भरलेली. देंवसार सुमेत ताजे आयकतात. मोगाच्या बहिणी भावांनो, साबार वर्सां आदीं एक्सॉर्सिस्ट म्हणले फिल्म भारी फेमस जाले सगळ्या संवसाराक. तातूंत एका चलयेच्या आंगार देंवसार आयिल्लो तें काडचे तें फिल्म साबारांनी ट्राय केलें. उपरांत तें एक्सॉर्सिस्टा वरवीं गूण जालें म्हणटात. पूण ही फिल्माची काणी एका नीज गणिताचेर मांडून हाडलेली. अमेरिकाच्या मेरीलँड म्हणल्या प्रांत्यांत रॉनी म्हणलो देंवसार लागुल्लो भुरगो. जायत्या जाणांनी इट इज ए सायकीक केस म्हूण ट्राय केलें, निरफळ. उपरांत फादर रायमंड म्हणल्यान ताका गूण केलें. 4 वर्सां आदीं 2020 तो 86 वर्सां प्रायर एक भगिवंत सोबीत मॉर्न मेलो. रायमंड म्हणल्यार त्या मनशाचो अजुनूय उडास काडटात. मोगाच्या भाव भयणीनो, हाका गूण केलो फादर रायमंड कोण तो? एक सादो बोळो. ताणें ताका गूण केल्लें तें गणीत गुपीत दवरलें साबार वर्सां.
उपरांत ताणें सांगलें, गूण करूंक साद जालें, मागणें आनी जिंजवार. माथ्यू अध्याय 17 वळ 19 to 21. शिस जेजू लागीं सरतात, आमकां कित्याक तो देवसार काडूंक जावना? आनी जेजू म्हणटा, तुमकां बावडत आसल्यार एका पर्वताक तुमी फर्मायत आनी तो आयकता, पूण असलो देवसार काडचो मागणें आनी जिंजवारा मरिफात मात्र. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कसलो जिंजवार सांगता? जिंजवार म्हणटना आमी चिंता जेविनासतना उपास करून रावचें. तर आयका, आनी एक घडीत नीज घडलेली केरळाच्या कोट्याम म्हणल्यार त्या सिस्टरांच्या एका कोपेलांत तिसरो दीस तो सगळीं स्पीकिंग इन टंग्स, प्रेजिंग एंड सिंगींग इन टंग्स. आनी ते दळा 6 जाणां दादल्यांनी एका स्त्रियेक धਰਨ आल्तारीच्या मुखार दवरलें आनी ती बोब मारूंक लागली, किंक्रांट मारूंक लागली. सगळीं विचित्र भासांनी देवाक वाखाणटालीं, प्रेयिंग इन टंग्स. एका कोणशाक कोपेलाच्या एक म्हातारी अशिकपी ले सिस्टर आसली आनी ती मागणें करताली. शी वॉज ऑल्सो प्रेयिंग इन टंग्स. हांव टुकू 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 हिचे टुकू टुकू प्रेयिंग इन टंग्स आयकून थोडी लागशिल्लीं कुतुक्कन हांसा लागली, थोडी वॉट ए डिस्ट्रॅक्शन म्हणाली. पूण ते दळा अशें घडलें, त्या बायल मनशा भितरलो देवसार बॉम्ब मारी लागलो. स्टॉप दॅट टुकू, ते टुकू स्टॉप करा, तातूंत आसा देवाचो जेजूचो पावर. फादर रुफस पिरेरा, तुमकां जायत्या जाणांक ताची वळख आसा. ते दळा तो थंयसर गेलो, तिका हाताक धरून तिणें त्या देवसार लागल्या स्त्रिये लागीं हाडलें आनी तिच्या बुजांचेर ह्या अशिकपी सिस्टरीन, म्हातारी सिस्टरीन तिच्या बुजांचेर हात दवरले आनी ती म्हणूंक लागली, टुकू टुकू टुकू. तक्षण देवसार तिका सोंड धांवलो आनी ती संपूर्ण बरी जाली. मोगाच्या न्हू तो जिंजवार कसलो? जिंजवार सादेंपण आनी बोळेंपण. सादेंपण आनी बोळेंपण आसा जाल्यार कसलोय देवसार तुजे तोंड पयस धांवता आनी दुसऱ्या धांवनी तुवें पयस धांवडायत. आमीन.